या शहरान देव मनीस जाला. इमानुएल आमचे मदें आयला. भागी तें शहर बेतलेहेम, कित्याक
तिच्या गर्भांत आसरो घेवन सडवनदार जल्माला. देवा पुताक संवसाराक दिवन सडवण आमची केल्या. तिच्या थळार कावनेर जल्मोन देव संवसारी आयला. बेतलेमाची वडविकाय उसान गावया कन्नಡ गीत बेतलेहेम गोदली अळू. नाताला फेस्तसो संदेश हो सरस्पर देवान आमचो मोग केलो. आमचे खातीर आपल्या पुताक ताणें संवसारी धाडलो. अस्कत्यामध्ये अस्कत जावन दुबल्यामध्ये दुबलो जावन जेजून मनशा रूप घेतलें. देव तो तरी आमचे खातीर जेजू गोरवांच्या गोट्यान जल्मालो. हो संदेश आमकां सोमेस्तांक पासारूंक गीत आसा तें आमी गावया.
माशेरा गुरवांच्या गोट्या जन्माला एक बाळ मोरयेचे द्वारी नाव दिला ताका जन्मोचे यादी नाव ताचे जेसू बेथले माशेरा गुरवांच्या गोट्या जन्माला एक बाळ मोरयेचे द्वारी नाव दिला
सुंदर तारा संसार सगळो नाचता खुशाला संगीताची लारां वाळटात घरान घरान स्वागत करूंक जेजूक संवसारा मोग्यानेची वरां मळबार सुंदर तारा संसार सगळो नाचता खुशाला संगीताची लारां वाळटात घरान घरान स्वागत करूंक जेजूक संवसारा Gloria, Gloria, naman Jesu barka. Gloria, 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 naman Jesu barka. बेथलेम हा शेरान कोपाल गाजल्या जोरान जल्माला एक पाळूक चढवून शीतळ वारे मोगान वळटा वळत्या वेगान आयकून रंगीत सांजाचे गाया बेथलेहेम शेरां खबर गाजल्या जोरान जल्माला एक बाळक चढवून शीतळ वारे मोगान वाळटात वळत्या वेगान आयकून रंगीत आजाचे गाया Gloria, 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 महिमा देवा पुता. Gloria, 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 महिमा देवा पुता. मनशा पोताक सजा ना दौलत मजा इतला दुर्बळ खावणेर गर्वाच्या प्रितुमे सो राजा करिया ताची पुजा गावून गीता महिमेक ताच्या मनशा पुताक सजा ना दौलती मजा निदला दुर्बळ कावणेर गोरवांच्या प्रितुमे सो रजा करिया शांती पुजा गावून गीता महिमेक ताच्या Gloria, 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 स्वागत जेजू राया. Gloria, 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 स्वागत जेजू राया. मनशा सैमान आयिल्ल्या सोडवंदाराक वळखून देवाक विधेय जावन जियोंक ह्या संभ्रमा वेळी
बाळकाचे दिवसो आदार मागया. तर आता आमी उबी रावया आणि प्रवेश गीत गावया. देवा कोण सर्गी नव्या स्तुतीया संसारी संतोष भरला सर्ववारी देव मुनीसाला कोट्यांचे कावडेरी महिमा देवा कोण सर्गी नव्या स्तुतीया संसारी संतोष भरला सर्ववारी देव मुनीसाला कोट्यांचे कावडेरी महिमा देवा कोण सर्गी वासवणी देवाची संपूर्ण जाल्या आशा इस्रायलीची पोंताक पावल्या सडवून लोकांची करूंक आयला देवा सोपून जेजू ख्रिस्त मनीस जाला वासवणी देवाची संपूर्ण जाल्या आशा इस्रायलीची पोंताक पावल्या सडवून लोकांची करूंक आयला देवा सोपून जेजू ख्रिस्त मनीस जाला महिमा देवा कोण सर्गी गावया स्तुतीया संसारी संतोष भरला सर्ववारी देव मनीस जाला कोट्यांचे कावडेरी महिमा देवा कोण सर्गी नातालांचे राती तो जल्माला अंकारांतल्या लोकांक प्रकाश पावला निरासलेल्यांक व्हरूंक आयला दुखेस काळजांत जेजू तो पुसवून जाला नातालांचे राती तो जल्माला अंकारांतल्या लोकांक प्रकाश पावला निरासलेल्यांक व्हरूंक आयला दुखेस काळजांत जेजू तो पुसवून जाला. आयचे हे मिसाचें बलिदान पिरगेजीच्या सर्व कुटुंबा खातीर आमी भेटयता. सांगतास अर्गां जावन मीस दितात. जेनिका रियोना मास्करेनस देवरपदाव आपल्या जल्मा दिसा खातीर सांगतास हे मीस आमी भेटयता. आर्थीक मजत दिवन मुड्दम राविल्ल्या सर्व मुड्दमां खातीर प्रतीक जावन ह्या त्या सभां खातीर आमी मागया. तशेंच एकामेका बसोती प्रत्येक तरान ह्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो. तुमचे सोबे आसो. मगाळ भाव भयणीनो, एक वर्त्या संभ्रमाक हांगासर आमी आयल्या. जेजू देव मनीस जाला आमचे खातीर ह्या संवसारांत जियोवंक आयला. हें सत आज आमी नियाळटा आसतना 2000 वर्सां आदीं जाल्लें तें गणीत आमी नियाळटा आसतना आमच्या काळजांत त्या सोम्याक जागो तयार करया. ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन तो जेजू गोरवांच्या गोठ्यांत जल्मल्लो तो आज तुज्या आनी म्हज्या काळजांत रावोवंक येता. त्या सोम्याक आमच्या काळजांत आमी जागो दवरूंक जाय, जागो दिवंक जाय. नितळ काळजान नितळ मनान आमी ताका स्विकार करूंक जाय. आनी त्या वेळार खंडीत जावन आज ह्या येवकरिस्ता वेळार तो आमचे थंय येतलो, आमचे संगत रावतलो. नातालांच्या फेस्ता दिसा सोम्यान हाडिल्लो संदेश मोग, शांती आनी बरें मन हें सगळें आमचे थंय आसूंक जाय. मोगान आमी जियोवनांक तर कांय घुसपडेक आमी खाराण जाल्यां तर शांती समाधान हाडच्या बदलाक कांय उतरांनी या करण्यांनी बेजाराय आमी हाडल्या तर आज आमी पश्चात्तापया. देवालाकचें बोगसाणें मागया आनी सक्कड आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पगवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत म्हागे वंश सुदां सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या परजळान तुवें भरली. कित्याक आयच्या रातीन तुज्या एकल्या सपुताक काळोखांत बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाटयलोय. गोरवांच्या गोठ्यान तो आंकवार मायेचो अस्कत बाळ जालो, तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार सर्गा संवसाराचो धनी म्हणून आमी तिरबावार्थान सतमंता. देखून एक दीस सर्गार तांच्या सांगता संपूर्ण उजवाडांत तुजी महिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां वर म्हूण आमी मागता. त्या आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इझाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाचे सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोष चडयलोय. लुवणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें. तांचे भराचें जूं, तांच्या खांद्या वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली.
धरणीर झणझणतलीं सगळीं पायतणां आनी रक्तांत लोळयलीं वस्त्रां हुलपून वेतलीं आनी उज्याचो ग्रास जातलीं. कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां विस्मीत बूद दिणार, पदवेदार देव, सस्नीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वडत वेतलो आनी ताच्या राजान सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या शिवासनार बसून तो आपले राज चलयतलो. आतां तावन नितेकाळी न्याय नितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो थीर करतलो आनी सांबाळटलो. दळबरांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें.
सांत पावलान तिताक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाळ बाबा, सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियेवंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरवशान वाट पडून रावंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाक ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर्व खोटेपणांतलें आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक परजा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतर हें. Alleluia, 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 Alleluia. Urga संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां गाजयता. सलमानास आमकां तारून, सलमानास क्रिस्तोमी. सलमानास आमकां तारून, सलमानास क्रिस्तोमी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका आसूं. त्या दिसांनी अगस्त चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचें जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्मान धाडलें. हें पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आशिल्ल्या काळार काडिल्लें. देखून सोमेस्तां आपलें नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवाक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेयाच्या नजरेत शहरांतावन जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो. ताच्या लागीं करार जाल्ली ताची पतीन मोरी ताचे सांगाता गेली, तवळ ती भरलेली गर्भेस्तीन. ती थंय आसतना तिच्या प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम चेरक्याक एका पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फळयांनी गुटलावन एक कवणेंत न्हिदायलो, कित्याक चत्रांत तांकां जागो मेळोवंक नातलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावन आपल्या हिंडांचेर रातीची राखण करनाशिल्ले. तवळ एकाचसाने सर्वेस्पराचो एक दूत तांच्या मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात. पळया, सगळ्या परजेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयच्या राती दाविदाच्या नगरी तुमकां एक तारोक जल्मला, तोच क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक गुर्त, फळयांनी गुटलावन कवणेन न्हिदायलो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकाचसाने देवदूता सांगाता सर्गीच्या दळबारांचो व्हड एक जोमो दिश्टीक पडलो आनी देवाची स्तुती करीत तो म्हणालो, महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्ल्यांक त्या मनशांक संवसारी. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. आज कितें विशेश म्हणल्यार आमकां सक्टांकी कळीत आसा. हांवें सारी जाय म्हणून ना.
कितें विशेश म्हणून विचारल्यार काल जाप दितात तुमी क्रिसमस नातालांचें फेस्त जेजू जल्मला इम्मॅन्युएल जाला असले पुरो मस्त जापी येवंक पुरो आज आमी सक्कड सुरुंगार आयलां हांगासर भायल्यान भितरल्यान पुरा सुरुंगार आयिल्लें पळयता आमी नेकेत्रां आमच्या घरांनी आसात रस्त्या देगेनी आसात वीज दिव्यास पेटयल्यात गोरवांचो गोठो आमी केला गर्दनाचो गोठो तयार जाला बाळकाक दवरला सगळें मस्त तयाराय आमी केल्या लितुर्जीक तयाराय फाटल्या दिसांनी जावनूच आसली 4 हप्त्यांत न्हू आमी मिसाक आयल्यार आमकां सडावत जावन इजाई प्रवाद्याची थंयच्यान वाचपां आमकां आयकूंक मेळटालीं एक चली आंकवार गर्भेस्त जातली आनी एक चेरको जल्मतलो तोच क्रिस्त सोमी ही उतरां सदां न्हीत म्हणले बरी आमकां आयकूंक मेळटालीं सोम्यान केल्ली बासावणी केदाळेर आयकूंक मेळटाली अशें लितुर्जीक तयाराय आमी केल्या आनी हें बैलें आडंबर पुरा जालां आतां आनी आज ही घडी जावन आसा जेजू जल्मल्ली म्हणचें जालें म्हणया जेजून आमचे कडेन उलोवची आनी आमच्या काळजांत येवची दोनी संगती हें देवाचें उतर आयकत आसतना तो देव जेजू आमचे लागीं उलयता आनी उपरांत येवक्रिस्तांत तोच जेजू आमच्या काळजांत येता देखून हो संभ्रम चड गरजेचो खंडीत जावन व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात हांगासर मीस भेटोवंक आनी ह्या मिसा वेळार देवाचें उतर आयकूंक आनी त्या मार्फत सोम्या थंय एकवटोवंक जेजू मनीस जाल्लो आमचे मदें येवन आमकां तो आशिर्वादांनी भरता तर आयच्या फेस्ताक कसलो संदेश आमी घेवया पयल्यान पयलें एक सवाल देव मनीस जालो काल नांव दिलें ताका आयकूना म्हाका आयकना जाल्यार तुमी न्हिदल्यात म्हणून अर्थ ताका इम्मॅन्युएल म्हणून नांव दिलें इम्मॅन्युएल म्हळ्यार देव मनशां सांगाता खंयच्या मनशां सांगाता देव आमचे सांगाता देव आमचे सांगाता आमचो देव आमचे इम्मॅन्युएल देखून आमी पवित्र पुस्तकांत सा पावलूचें पत्र काडून फिलिपिकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र काडून वाचल्यार थंय देव मनीस जालो कसो देवा सांगाता तो आसलो देवाक समसमतो आसलो तरी तो मनीस जालो कालतो जालो क्रुसाच्या मरणा पर्यंत कालतो जालो देखून देवान ताका अती उंच उबारलो म्हणटा तो देव जावन आसलो आनी तो देव मनीस जालो सांजुआंवचे वांजेलांत आमी पयलो अध्याय काडून वाचलो जाल्यार सांजुआंवच्या वांजेलांत पयलो अध्याय काडून घेवन वाचलो जाल्यार तो देव जावन आसलो शब्द देव जावन आसलो आनी शब्द देवासवें आसलो आनी तो शब्द मनीस जालो पयलो अध्याय सांजुआंवचो वांजेल तो शब्द देवासवें आसलो तो देव जावन आसलो आनी तो देव मनीस जालो ही चिंता एक मिस्तेरा बरीत एका देवान मनीस जावचें एक मिस्तेरच देवान मनीस जावचें मात्र न्ही असल्या मनशां सांगाता म्हाका आयकडसून आनी असल्या मनशां सांगाता ताणें येवन वस्ती करचें एक विशेश मिस्तेर हो जावन आसा आनी ती घडी आज आमी पयलें 2000 वर्सां आदी जाल्ली आज नियाळटा तितलेंच देव मनीस जाल्ला म्हणलें घडी खंय जल्मलो तो गोरवांच्या गोठ्यांत आयच्या वाचपांत आमी आयकलें तो एका गोठ्यान जल्मलो ताका वस्त फाळयांनी गुट लावन कवणेर दवरलो म्हणलें आयच्या वाचपांत आमी आयकलें देखून त्या भुरग्याक कवणेर तांणी दवरलो आनी बडव्यांनी गायन केलें आज ह्या आदवेंताच्या दिसांनी महिमा देवाक म्हणलें गीत आमी गावनातलें पूण आज तें गीत आमी गायलें महिमा देवाक कोणें म्हणलें तें बडव्यांनी गायिल्लें तें कंतार महिमा देवाक उंचर्गी आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी शांती म्हणून इम्मॅन्युएल देव मनीस जाला 2000 वर्सांनी मनीस जाल्लो तो पूण सोम्यान एक उतार सांगलें सामातेवाच्या वांजेलांत 28 अध्याया निमाणें ताच्या सांगताना धाडटा आसतना तो म्हणालो वसा तुमी सगळ्या संवसारार सुवार्ता प्रसार करा पवित्र स्नान दिया आनी हांव तुमचे सांगात आसतलो हो फुडास ना संवसार सरापर्यंत आज काल मात्र नाही 2000 वर्सां मात्र नाही
आमच्या खातीर आतां 2000 वर्सांचे ह्या उमरार आमी आसां आनी कितलें की मुखार वचूं का संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसतलो. इमॅन्युएल म्हळ्यार एकपोटी मात न्हय, हर एका घडये तो मनीस जाल्लो जेजू आमच्या थंय येता आसतना तो इमॅन्युएल आमच्या सांगाता. देखून आज ताच्या जल्माची घडी नियाळ करता आसतना कित्याक मनीस जालो तो, कित्याक मनीस जालो. सांजुआंवचो वांजेल 3रो अध्याय 16वें वाक्य मस्तपटी आमी नियाळ करचें, मस्तपटी आमी आयकोवचें. काल म्हणटा तें देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें संवसाराक धाडलो. मागीर संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बदलाक संवसार बचाव करच्याक. देवान गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दॅट ही सेंट हिज ओनली सन, नॉट टू कंडेम द वर्ल्ड बट टू सेव द वर्ल्ड. संवसार बचाव करच्याक, आमकां सगळ्यांक बरें करच्याक तो मनीस. देव कित्याक मनीस जालो म्हणून विचारल्यार जाप जावन आसा आमकां सगळ्यांक बरें करच्याक, आमकां सगळ्यांक देवाचीं भुरगीं करच्याक. तुमी आयकलां आसतलें एका जाणट्यान सांगलीं उतरां. द सन ऑफ गॉड became the son of man so that the son of man may become the son of God. कित्याक मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो, कित्याक म्हळ्यार मनशा पुताक देवाचीं भुरगीं करच्याक. तुका आनी म्हाका देवाचीं भुरगीं करच्या खातीर तो मनीस जालो. देखून आज तो कित्याक मनीस जालो म्हळ्यार सरल्यार आमकां आमी सक्कड देवाचीं भुरगीं गी नासता. आमी सक्कड देवाचीं भुरगीं, आमी सक्कड देवाचीं. खंयच्या दिसा तावन देवाचीं भुरगीं? पवित्र स्नानांत आमी बासवणी केल्ली त्या दीस तावन आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या. हर एकलोय आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून आमकां आपयतात. सारकीं देवाचीं भुरगीं आमी कितल्या मापान देवाचीं भुरगीं म्हणयत? 100%? कितल्या मापान आमी देवाचीं भुरगीं म्हणयत? आयरेनियस म्हणलो एक देवशास्त्री आसा, तो काल म्हणटा की म्हळ्यार द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन फुल्ली अलायव. एक मनीस संपूर्ण रितीन तो मनीस जावन जियेता जाल्यार देवाक महिमा दिता म्हणून. आज आमी आमकांच एक सवाल विचारी जाय, आमकां कितले मार्क दिवेत? आमच्या भावार्थांत, आमच्या जिविताच्या रितींत आमी संपूर्ण म्हणयत गी? भुरग्यांनी परिक्षेंत 100 मार्क काडिल्ले आसात गे, 100 थोड्यांनी काडल्यात. म्हूण केल्यार काडूंक जाता, इल्ले 50 मात न्ही, एक 90 म्हणसर अशेंत म्हूण केल्यार. आमकां क्रिस्तांव धर्मांत आमी रिती म्हणटा गे आमी म्हणटा म्हणलो तो बरो कर म्हणयत गे म्हणून हांव सांगना. आमी पाड न्ही, बिलकूल पाड न्ही, बरीं मनशां. आनी इल्लें बरें करयत गे म्हणलें सवाल. मिसाक येता गे आमी खंडीत क्रिस्तांवनी आमी मिसाक हेजेच. पूण खंयच्या रितीर ते मीस आमी भेटयता? संपूर्ण रितीर भेटयता गी, अर्द्या माटार गी आसांव गी त्या वेळार हांगा देवाचें उतर वाचल्लें काय उडास उरता गी पाटिंगरा येताना विचारल्यार. द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन फुल्ली अलायव. आमी जर संपूर्ण बऱ्या रितीन वाड्याची जमत आसा म्हूण दिसता हांगा. वाड्यांनी जमत आसा गे, थोड्यांक गुत्तूय आसचें ना तें कळलें म्हणून वाड्यान जमत गी. आमी जर वाड्याच्या जमत एक सक्कड येता जाल्यार खंडीत जावन तें बऱ्या रितीन जाता. ना जाल्यार कळलें गी 40 कुटुंबां आसात, एक 15 जण येतात, कशें गी चलता. म्हळ्यार आमकां गरज ना म्हणून. मागीर आमी खंय संपूर्ण क्रिस्तांव म्हणचे आमी खंयच्या रितीन आमी खंय म्हणी सेवेंत आसा गे, खंय म्हणी वाड्या जमत, खंय म्हणी आमी एक सेवा करूंक भायर सरून गेल्लें आसा गे घरांतल्यान भायर, खंय म्हणी एका पिडेस्ताक भेट करूंक गेल्लें आसा गे. सोम्यान केलें तें आनी तसो आमी आमच्या थंय आयलो, आमी तेंच करच्या खातीर. देखून ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन. कित्याक तो मनीस जालो? कित्याक म्हळ्यार द सन ऑफ गॉड बिकेम द सन ऑफ मॅन so that the son of man may become
द सन ऑफ गॉड. सांग पावलान रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 8 अध्याय 28 28 वाक्य कारण तुमी वाचलें जाल्यार देवाच्या योजना प्रमाणे एक व्हडलें कुटाम आनी तातूंत जेजू क्रिस्त मलगडो भाव आनी आमी सक्कड ताचे भाव भयणी. कितलें वर्थ तें चिंतना पळया. पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत आमकां दिवचें व्हडलें कुटाम. देव आमचो बाप, जेजू मलगडो भाव आनी आमी सक्कड ताचे भाव भयणी. सांगातपणांत एका कुटुंबांत जियोवचें भाग ताणें आमकां दिलां. देखून आमी सक्कड देवाचीं भुरगीं आनीक इल्लींशीं बरीं भुरगीं जावंक आमकां इल्ली आनीक बरी जिणी जियोवंक प्रेरण दिवच्या खातीर तो मनीस जालो. देखून आयचे दिसा आमी कितें नियाळ करया. दोनूच संगती हें फेस्त आमकां कसलो संदेश दिता. पयलो जावन आसा मोगाचो संदेश तो आमकां दिता. पडलो हांवें सांगलें सांजू हांव संवाद जेल 3रो अध्याय 16वें वाक्य. तो देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें संवसाराक धाडलो. असोय मोग केलो. देवाचो मोग जेजू क्रिस्ताच्या जल्मांत प्रत्यक्ष जाता. देखून आमी तें मोगाचें फेस्त आज आचरण करचें. क्रिसमस मोगाचें फेस्त आमी आज आचरण करता. देखून जेजूनी म्हणलें जसो देवान म्हजो मोग केलो तशें हांवें तुमचो मोग केला. उपरांत तो मुंदरसून म्हणटा जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. तर थंय रावूं ना. देवान म्हजो मोग केलो तशें हांवें तुमचो मोग केलो. जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. फेस्त क्रिसमस आज खंडीत जावन भायर येतना पुरो आमी हात मेळयता. एकामेका हॅपी क्रिसमस म्हणटा. तें हॅपी क्रिसमस तें हॅपिनेस खंय ताणें वोंटाच्या दुदीर ताणून गे काळजाच्या गुंडाय ताणून येसय. देखून आमच्या काळजांत तें संतोशू तें समाधान तें बरेंपण आमच्या काळजांत आसूंक जाय. मोगाचें न्हू थंय ताणचो तें आमी हेरांक दिवचें. देखून एक मोगाचें वातावरण आशा करियेत गी. आमचें कुटुंबां पाड न्हय, खंडीत पाड न्हय. आमी बऱ्या वातावरणांत जियेता. आनी इल्लें बरें करियेत की कांय इल्लें आमच्या कुटुंबांत बेजारायेक या घुसपडेक कारण जाल्यार थंयसर एक मोगाचें वातावरण आमी आशा करियेत की अशें आमी करियेत. मौन केल्यार जाता. झगडें बेजारायेक कारण लढाई नाजाल्यार कालेल पाड उतरां ती उलोवच्या बदलाक जर आमी जर समजून येन मोगान जियेल्या तर खंडीत जावन आमी आज ह्या नतलांच्या फेस्ताचो संदेश आमी घरा व्हेल्ले बरी जातलें. दुसरें शांती. पयलो मोग, दुसरें शांती. दोनूच संगती हांवें सांगच्यो. शांती बुडव्यान गायिल्लें गीत आमी आयकलें. महिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती देवाक मानवल्ल्यांक ह्या संवसारी. म्हळ्यार देवाक मानवल्ल्यांक सक्तांकी न्ही. शांती कोणाक? देवाक मानवल्ल्यांक. देखून आमी पयलेंच ताका मानवोवचें बरी चलोवंक जाय. देखून शांती देवाक सक्तांकी पूण देवाक मानवल्ल्यांक शांती म्हणटा जेजू. देखून शांती समाधान जेजूनी हाडिल्ली शांती समाधान. खंय म्हणून एवढं आसता की जेजून सांगिल्लें उतर तें तुमी कोणाच्या घरा भितर रिगतात थंयसर तुमी अशें म्हणा. फुडास येता की खंय म्हणी काल सांगलें ताणें तुमी खंयच्याय घरांत रिगता आसतना पयलें तांकां अशें म्हणा शांती समाधान ह्या घराक. शांती समाधान ताचो संदेशच तो जेजूचो संदेश ताणें आमकां दिवचो. शांती समाधान आमी जियोंक जाय म्हूण सांगून. देखून आमच्या आयच्या संवसारार घुसपड जावन तसा आमकां गोत आसा. चडीत हांवें सांग जें म्हणून ना जाती खातीर धर्मा खातीर आनी कालें मनीस मनशाक एक बलप्या बरी जावंक गेला. एकलो आनी एकल्याक पळयतना जात कात आनी कालें दोगी काळोगी आनी कितें हें पुराचें ताप दवरून मारचें बडोवचें एक भिरांतेचें वातावरण. आनी हांगासर आमी क्रिसमस सेलेब्रेट करता.
नातालांचें फेस्ताचरण करता देखून म्हाका न्हू आमचें तावन तें शांतीचें वातावरण भायर वचूं जाय. काली आमचें थंय आमी दांपून दवरल्यार पावना. हें शांतीचें वातावरण आमी हेरांकय दिवंक सका जाय. देखून आयच्या संवसारार आमी शांती समाधानाचीं हातेरां जाय. सान फ्रांसीस आसिसान एक मागणें केल्लें, कर म्हाका सुम्या तुज्या समाधानाचें एक हातेर, कर म्हाका सुम्या, मेक मी लॉर्ड द इंस्ट्रुमेंट ऑफ युअर पीस. देखून आमच्या जिवितांत आमी शांती समाधान हाडटा आसतना एक उतार अशें आसा. एका तरणाट्यान विचारलें खंय एका मलगड्या कडेन विचारलें खंय, वॉट इज द मिनींग ऑफ लायफ, वॉट इज द मिनींग ऑफ लायफ, जिविताक अर्थ कितें म्हणून. त्या मनशाक जिविताचो अर्थ समजूंक ना. घुसपड आसली जिवितांत. इल्ले ड्रग्सी खाण घेतालो, इल्ले सोरोय पियेतालो, घरांत ही लढाई, गिल्ले कडेन लढाई. देखून ताका समाधान नातलें. देखून त्या मलगड्याक विचारता, वॉट इज द मिनींग ऑफ लायफ. आनी तो मलगडो म्हणटा, माय डियर यंग मॅन, एक्चुअली टू टेल यू देर इज नो मिनींग फॉर लायफ. तुका सारकें सांगचें जाल्यार जिविताक अर्थच ना. मागीर कितें आमी जियोवचें. देखून तो म्हणलो, जिवीत जावन आसा देवान तुका आनी म्हाका दिल्लें एक वर्तें देणें. जिवीत देवान दिल्लें एक वर्तें देणें आनी त्या जिविताक अर्थ दिवचो तुजो आनी म्हजो कायदो. त्या जिविताक अर्थ दिवचो तुजो आनी म्हजो कायदो. कसो? आमचें एक जिवीत बरें तरान आमी जियोवचें, आमी मोगान जियोवचें, शांती समाधानान जियोवचें, एकामेका एकवटान जियोवचें, बरो संदेश आमी दिवचो. ह्या मारिफात आमच्या जिविताक आमी अर्थ दिता मात न्ही, पेल्याच्या जिविताक आमी अर्थ दिता. तर आज ह्या नेतालांचें फेस्त आमी समरसतना देव मनीस जालो, आमच्या मदें जियोवच्याक तो मनीस जालो आनी आमकां देवाचीं भुरगीं करच्याक मनीस जालो. देखून देवाचीं भुरगीं जावन आमी मोगान जियेवया आनी शांती समाधानाचें वातावरण जियेवया अशें देवाचें आशिर्वाद आमी घेवया. एक घडी दोळे धांपया. मोगाळ सुम्या, आयच्या दिसा तूं मनीस जालोय म्हणलें घडीत आमी नियाळटा. आमचे संगे रावोंक तूं आयलोय. आज आमच्या काळजांनी तूं ये आनी आमकां हर एकल्याकी देवाचीं भुरगीं जावचें देणें दी. मोगाचें आनी शांती समाधानाचें जिवन जियोवच्याक तुजें प्रेरण आमकां लाभय. पिरव्या आमच्या भावार्थाची सतां आमी उचारया आनी सांगाता आमी म्हणया, सत म्हणटा देवाक, सरपदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्याने गर्भीत सोवलो, अंगवार मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका विखे पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, मेल्ल्यान तो जीवन जालो, सर्गार जोडलो, सरपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तांकां उजव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें मोक्षाणें, कुडीचें जिवन पण सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्यान देव आमचो बाप आनी आमी त्या देवाचीं भुरगीं बावार्थान हांगासर एकठांय जाल्या त्याच बावार्थान आमची प्रार्थना मागणी देवा मुखार आतां दवरया. सर्गींच्या बापा, तुज्या परजेक मुखेलपण दिवच्या पापा साहेबाक, सर गवळ्यांक, याजकांनी धर्म भाऊ भयणींक तुज्या पुता जेसून हाडलेली सोडवण सर्वांक लाभाशें करच्या आपल्या मिसावांत बळवंत कर आनी पवित्र आत्म्याची सासाय तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. देश चलोवची जबाबदारी घेतिल्ल्या सर्व मुखेल्यांनी मनशापणान बरोवन गरजेवंतांची दुबळ्या धाकट्यांची हक्कां राखून व्हरून तांच्यो गरजो समजून तांच्या उदारगते खातीर सूक्त येचना रुपीत करून कार्यरुपाक हाडूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. आमच्या युवजनां आनी भुरग्यांक ते भावार्थ सडय. परगांवांत आनी गांवांत वावरतल्या सर्वांक कामा संबंदी आसचे सर आतांक निवार.
दिसपडतो वावर कर दिसपडतो ग्रास जोडतल्यांक सदां फावो तें काम लाभय म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. मालगाड्यांक तशें ह्या संभ्रमांत भाग घेवंक जायनातल्यांक तांच्या एकसुरपणान तशें पिडे शिडेन तुजो आदार लाभय. तुज्या पुताच्या जल्माचो संतोश आपल्या कळजांनी भोगूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या संभ्रमांत वांटेली जातल्या आमी देवपणाचे सवेंत मनशापणाच्या शगुणान वाडोवंक आनी एकामेकांतय मनीस जाल्ल्या जेजूक रुपणे पळोवन ताचो मोग आनी सेवा करूंक तुज्या दैवीक शक्तीन भर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या आमी समेस्तांनी दिसपडत्या जिणेन तुज्या पुताक भेटोवन ताच्या मनशापणाचे शगुणांनी बरोवन ताका आराधन करूंक तुज्या स्पिरितान बोर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. एक घडी मावून रावया, दोळे दंपून रावया. जेजू आमच्या बोवारी आसा, आमच्या मदेगात आसा. आमकां बेसांव दी म्हूण ताचे लागीं मागया. आमचें कुटाम ताका आमी समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबाच्या सक्कड संद्यांचेर, भुरग्यांचेर, युवजनांचेर समेस्तांचेर बेसांव घाल म्हूण मागया. आमची कसकी वैयक्तीक मागणी आसात ती सुम्या मुखार आमी दवरया. मोगळा सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या जल्माची दाबाजीक परब आमी संभ्रमतना आज हांगासर आमी एकठांय जाल्या तुका आमी अर्गां दिता. तुजो मोग आमी करता आनी एकामेकाच्या मोगान जियोंक आशेता. आमचेर समेस्तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हें फेस्त संभ्रमून फाटी येता आसतना एकवटाची, माया मोगाची, शांती समाधानाची हातेरां जावन आमी फाटी वेचाक आमकां तुज्या आशिर्वादांनी भर. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. सर्गीच्या सुंदर बाळका, मुरीच्या दुलोप साळका, तुझ्या ह्या सलमा दिसा कितें दिवा मी तुका. सर्गीच्या सुंदर बाळका, मोरयेच्या दुलोप साळका, तुज्या ह्या जल्मा दिसा कितें दिवा मी तुका. ही आमची बापाक भेटोवन दिता. स्वीकार तूं कर आमकां. सर्गीच्या देवपुता, ही आमची काळजां बापाक भेटोवन दिता. स्वीकार तूं कर आमकां. सर्गीच्या देवपुता. उंडो वायन हाडून आयल्या, स्वीकार कर म्हणून मागता. धिनवाशी काळजान दिता, आमकांच आज अर्पिता. उंडो वायन हाडून आयल्या, स्वीकार कर म्हणून मागता.
तुझ्या ह्या सलमान दिसा कितें दिवा मी तुका सर्गीच्या सुंदर बाळका मोरयेच्या दुलोक सारका तुझ्या या सलमान दिसा कितें दिवा मी तुका ही आमची काळजा बापाक भेटोन दिता स्वीकार तू कर आमकां सर्गीच्या देव पुता ही आमची काळजा बापाक भेटोन दिता स्वीकार तू कर आमकां सर्गीच्या देव पुता म्हज्या मोगाच्यानो आमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या तोंडलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसुकाच्या दावाक सुरस्पर म्हणून घेवं प्रेतेच्या बापा तुजो पोत मनीस जावन आमचे मनशा सैम तुका एकवटलें हो अजापवंत गोठ संभ्रमोंक जी बेटवणी ह्या प्रकस बरीत राती आमी तुका करता ती तुका मानवो म्हणून आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताचे सारकी कर म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमचे काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फैद्यासो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवान वळखोन आतां नांदिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचूं आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी चलय सगळ्या संवसारार तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासत पीटर पौल आमच्या गवळी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासत सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी सकरणीची काकूट कर
आणि आमची मागणी ऐकून घे. तुझ्या विधी भोवती आमी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी थारान आम्हा समेस्तांक लाभच्याक आमी तें समर्पिता. आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज बागेबोंद मरयेन आपल्या ओंकारपण सांबाळून संवसाराच्या सुडवंदराक जल्म दिलो ती भोव पवित्र रात संभ्रमता. आनी त्या मरयेक त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाच्या सदांच ओंकार मायेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक बागेबोंद जुजेक तशेंच बागेबोंद पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे, जाकोब जुवांव, तोमास, जाकोब, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमोन आनी तादेव, लीन, क्लॅथ, क्लेमेंत, क्सिस्त, कर्नेल, सिप्रियन, लॉरेस, क्रिसोगन, जुवांव आनी पावलू, कॉस्म आनी धम्यांव, ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्षकांक आनी सुमेस तुज्या बागेवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागणेच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मणियऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. ससनाच्या क्यास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें वेंचून काडलेल्या मदें आमकां दयेन घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात. पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गोठ परगटुया. बापा, आमी तुजे मणियारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टां मोरणाचो, जिवंतपणाचो आनी सरकार चडण्याचो भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बली, हो जिविताचो उंडो आनी ही चडवणेची खाल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंत साकरा आबेलाची देणी, भावार्थाच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्किजेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हेंय बलिदान तुका मानवं. सरपदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुजे मुखार व्हरूं म्हणून आमी कालतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगात सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा,
आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीची काकूळट कर. भावार्थाची मोर आसून ती आमचे आदी गेल्यान आनी विश्ववाद आसात. तांकां आनी क्रिस्ता थंय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळूं. आनी आमा पातक्यांक तुज्या गणीत काकुळतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवंक नाका, पूण आमचीं पातकां बोगूस आनी जुआम स्टेफन, मातियास, बार्नबास, इनास, अल्सेंद्र, मार्सेलीन, पेद्रो, पेलिसिता, पेरपेत, अगाथा, लुसिया, ॲग्नेस, सिसिलिया, अनास्तासिया ह्या तुज्या दंडुतांच्या आनी रक्षसांच्या आनी समेज तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देवाचो पोतू मनीस जालो आमकां सगळ्यांक देवाचीं भुरगीं करच्याक. तो देव आमचो बाप, आमी ताचीं भुरगीं ह्या चिंतनांनी सुमयानच आमकां मागोवंक शिकयलां. ताचीं भुरगीं जावच्याक कृपा मागया आनी सुमयान शिकयिल्लें मागणें सक्कड आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पण आमच्या सगळ्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सगळ्या आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. पळया वो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. तुजे आनी म्हजे खातीर मनीस जाल्लो जेजू आज आमच्या काळजांनी वस्ती करच्याक आमचे थंय येता. ताच्या जेवणाक आयिल्लीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. दुर्बल
वस्तेक तुझ्या आयते आसा मुक्ता तरा दुर्बोळ्या या काळजान सेवच्या तुका अत्रे गुणा सावा मी सर्वेस पोरा मुक्ते काळीस वस्तेक तुझ्या आयते आसा मुक्ता तरा मुझे ते सदा दुःखात पातकी करता रोंबोय दैविक सता हर एक मेटा मुझे ते सदा दुःखात पातकी करता रोंबोय दैविक सता हर एक मेटा जीवनात आदरला पैदन्या आत्मा भोगेला काळीस तानेला दैविक अंडी सोम्या वाढून बावडता वेगों कसकत्या ओवे जीवनात आदरला पैदन्या दुर्बोळ्या या काळजा मगळ सुमिया आमचे खातीर तूं मनीस जालोय आमच्या खातीर उंड्या रुपारे उक्रिस्तान तूं रावलोय आनी आज ह्या घडये तुज्या जल्माच्या दिसा आमच्या काळजांनी तूं आयलाय तुका आमी अर्गां दिता हांव आज पर्यंत तुवें आमकां राखलाय सांबाळलाय आमचेंच म्हणलें काम दिलाय आनी आमचें काम करूंक हाता पांयांक आदार आनी घटाय दिल्याय येदोळच्या मट्टाक बरी भलायकी दिवन तुवें सांबाळलाय ह्या सर्वा खातीर तुका आमी अर्गां दिता हांव एक बरें कुटाम बावडटी कुटाम तुवें आमकां फावो केलाय देखून तुजो उपकार बावडटा हांव आज ह्या संभ्रमीक मिसांत वांटेली जावन तुका आमच्या काळजांत आमी घेतला सुमयान तूं आमचे संगत राव आमी घरा येता आसतना आमच्या संगता तूं ये आमच्या कुटुंबांत वस्ती करूंक तूं ये आनी तूं आमचे संगी आसाय तर आमचे सर्व समस्ये परिहार जातले तूं आमच्या संगता रावशी तर आमकां मोगान जियोंक साध्य जातलें तूं आमच्या संगत रावशी तर आमचे कुटाम शांती समाधानाचें बिडार जातलें देखून सुमया आज आमच्या थंय आयिल्लो तूं आमच्या घरा ये आमच्या घरांत तूं राव जकेवाच्या घरा तूं गेल्लोय आनी त्या घराक सुडवण तुवें हाडली आज आमच्याय घरा ये आमकांय तुजी सुडवण लाभय आमी देवाची भुरगीं जावच्याक आमकां तुजें प्रेरण दी उबे रावया प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा व्हडा कुशालयेन आनी दिनवाशी काळजान आमच्या सुरवणदाराच्या जल्माच्या संभ्रमांत आमी वांटो घेतला
ह्याच संवसारांत ताच्या जिविताचें भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी सरकार ताच्या महिमेवंत बागीपणांत आमकां वाटेली कर या आमी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. मोगाचें न्हू फाटल्या 4 हप्त्यांत हांव न्हू जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक क्रिस्तानाच्या काळा मारीपात तयाराय करून आसल्या. आज हें फेस्त आमी दबाज्यान संभ्रमूंक देवान आमकां फावो केलां. आयच्या ह्या संतोशाच्या दिसा जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताच्या तुमकां मोगाच्या फिरगस घरांक आनी तशेंच सैऱ्या धैर्यांक इश्टामित्रांक संतोश भरीत नातालांचें फेस्त मागता. बाळोक जेजू आमकां सर्वांक मोगांत शांती समाधानान बरों म्हणून मागता. ए हॅपी जॉयफूल क्रिसमस टू यू ऑल. आयचे हे मिसाचें बलिदान प्रधान याजक जावन भेटयलां भोवमनादीक बाब अँटनी सेरा आनी प्रस्तुत कॅथोलीक विद्या बोर्डाचे कार्यदर्शी जावन सेवा दिवन ते आसात. आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन मिसाचें बलिदान भेटून अर्थभरीत प्रसंग दिल्ल्या बाब अँटनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमच्या मिसावांती सर बरें मागता. म्हणा बाब आश्विन लॉरेन्स क्रास्ता आमचो सहाय्यक विगार उर्बेन सेवा दिवन आसा. बाब आश्विन तुमच्या सेवेक आनी संगतपणाक देव बरें करूं म्हणटा. विगारान आमचो उपकार बावडलो सगळ्यांचो. पूण ह्या सगळ्या मांडावळी फाटल्यान विगारांचो आनी सहाय्यक विगारांचो हात आसा. सहाय्यक विगाराचोय विगारान उपकार बावडलो. देखून ह्या संदर्भार तुमच्या आनी म्हज्या नांवान समेस्तांच्या नांवान विगाराकी हांव बरें फेस्त मागता. ताका पळयता आसतना म्हज्या भावा बरेच दिसता. देखून मी साकबाई सरून येतानंत म्हणालो आतां आमी बाबा म्हणटात कोण ना म्हणून. हय आमी सुमार वर्सांतान वळखीचे. देखून ताच्या सहकाराकी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या आनी म्हज्या नांवान तांकां बरें फेस्त मागता. ह्या फिरगेजीन ताची सेवा आनीक चड बऱ्या रितीन लाबोवन दी आनी देव ताका आशिर्वाद दिवन दी. सोम्याचो आशिर्वाद आमी घेवचो. देव मनीस जाला आमचे खातीर. आमी देवाचीं भुरगीं जावच्या खातीर शांती समाधानाची जिणी आमी जियोवच्या खातीर ह्या खातीर देवाचेक आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. अगणित मोगाळ बापान आपल्या मनशाच्या आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजळीत केली. तोच बाप अगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमकां बरों. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोश भरीत खबर गोवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमचे काळजां संतोशान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टगत दिवं आनी सर्गीच्या सुखाक तुमकां पावों. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडुकार माझ्या सुग्रात मुसवाड पंकला चिंतेनातले अजाप घडला निर्णय आकाशार शिफ्टीने के तू गेला बरी खबर हाडून आयला. माझ्या सुग्रात मुसवाड पंकला चिंतेनातले अजाप घडला निर्णय आकाशार
भाग्यवान